SIR was a initiative the government and घेतला. It is basically to review and add additional voters and just to verify if there are any illegal migrants who are not a citizen of India added in the roll. Basically म्हणून SIR करता आम्ही. पण आम्ही जशें पळयला वो एंटायर प्रोसेस SIRचो वो फूल प्रोसेस जो आशिल्लो लोकांक त्रास करपाक आनी लोकांक हॅरेस करपाचो हो प्रोसेस आशिल्लो. SIR प्रोसेस केन्नाच एक म्हयन्यान जायना. पयलीं सुद्दां केल्ले पयलींचे गव्हर्मेंटान, बट इट नेवर टूक 1 month. दिस इज द फर्स्ट टायम वो फूल प्रोसेस जो आसा एक म्हयन्या भितर ते काबार करपाक सोदता. आतां जालां कशें, आमी कुट्टाळी पंचायतीक सकयल आसा आनी हे जे सगळे लोक जे आसा त्यांचें नांव डिलिशनाक घातलां. आतां हेंचें नांव डिलिशनाक कोणें घातलां? हेंच्यांनी SIR फॉर्म भरलेले, भरतकीर तांकां हियरिंगाची नोटीस आयिल्ली. त्या हियरिंगाक ते येवन तांच्यांनी आपली जे डॉक्युमेंट जाय आशिल्ले व्हेरीफाय करपाक तांच्यांनी ते प्रोड्यूस केलो. ओके, करतकीर आतां BLA 2 जे BJPचे BLA 2 जे आसा, या BJP जे सरकार जेंकां अपॉयंट केला BLA 2 म्हणून, आतां हे लोकांनी कितें केलां, जे नॉन BJP वोटर्स आसा पळय तेंचें नांव तेंच्यांनी डिलिशनाक घातलां. एंड वॉट ग्रावंड्स? म्हाजे कडेन एक फॉर्म आसा हांगा. ओके, आनी हे फॉर्माचेर तांच्यांनी फक्त इतलें बरयलां की परमनंटली शिफ्टेड. आनी हे जे लोक सद्या जे रावल्यात हांगा ते त्याच घरा रावता. दे हॅव बीन स्टेईंग इन द सेम हावस फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स. आनी वो BLA 2 वचून सांगता थंय की हे हांगा रावना म्हणून. आतां जो BLO जो आसा तेवटेन भंडारी म्हणून तो BLO जो आसा, त्या BLOन ते BLA 2 सांगला सुद्दां की बाबा हे लोक जे आसा ह्याच घरान रावता, फोटो काडला आनी सगळे एविडन्स दिला. तरी पूण हे BLA 2 म्हाका दिसता फॉर्म आपलो पावर जो आसा ताचो अब्यूज करून लोकांक त्रास करपा खातीर BJPचे वोट पडना म्हूण तांकां सो हांकां डिलीट करपाचो एक प्रयत्न केला. हांव विचारपाक सोदता गव्हर्मेंटाक, हू हॅज मोर पावर्स, BLO or BLA 2? जेन्ना BLO म्हणटा की हे लोक त्याच घरान रावता, सो वॉट रायट BLA 2 हॅज? आनी ऑन वॉट ग्रावंड्स हॅव दे बीन सेंड द नोटीस? जर BLA 2 म्हणटा हांगा ते रावना, BLO म्हणटा हांगा रावतात, सो दॅट शूड हॅव बीन अ रिपोर्ट टेकन फ्रॉम द BLO एंड देन एज पर दॅट रिपोर्ट म्हाका दिसता हेंच्यांनी एक एक्शन घेवपाक जाय आशिल्लो, हांकां आपोवपाक जाय आशिल्लो हांगा. पूण हांगा कांय रिपोर्ट बी कांय ना. डिरेक्टली दे हॅव बीन कॉल्ड हियर फॉर डिलिशन. Point is not that they will prove themselves that they have been staying in that house in last number of years. पण कित्याक हॅरेसमेंट, कित्याक त्रास? आतां तांकां खबर आशिल्लें, हांगा पावले. जर कोणाक खबर ना आनी ते येवना हांगा, तांचो नांव आतां डिलीट. सो हो सगळो जो प्रयत्न गव्हर्मेंट करता आनी BLA 2 जे आसा हांगा, इट इज आय थिंक सो an attempt to harass the people and delete the non-BJP voters so that BJP will get an upper hand in the coming elections. BJP ZPन तांकां म्हाका दिसता मेळ्ळा आसतलें, तांच्यांनी फॉर्म केला आसतलो. तरी पूण तांकां खंय ना खंय भंय आसा की दे आर नॉट कनेक्टेड द पीपल आनी ते 27 येवपाक जायना. म्हणून हे सगळो प्रयत्न आसा लोकांक त्रास करपाक, लोकांचो जो हक जो आसा वोट करपाचो तो डिलीट करपाचो प्रयत्न चालू आहा. जाय जाल्यार यू कॅन आस्क एनीबडी, वील हॅव एविडन्स ऑफ देअर रेसिडेंस प्रूफ अटॅच्ड हियर. And in the same residence they have been staying, तांचो वोटिंग कार्ड सेम एड्रेसाचो आसा, they have been living there but without any verification. Another point to be brought here, हे जे मनीस जे आसा हे वॉर्ड नंबर 9 वॉर्ड नंबर 10 रावता आनी जो BLA 2 जो आहा हू हॅज फिल्ड द फॉर्म फॉर डिलिशन तो वॉर्ड नंबर 7 रावता. वॉर्ड नंबर 7 जो रावता, हाव विल ही नो कोण रावता वॉर्ड नंबर 10? हाव ऑथेंटीक इज हीज रिपोर्ट? Similarly, म्हाका दिसता everywhere the procedure is different. AEROs, the EROs, they all follow different procedure. आता 2 दीस पयलीं एक केस म्हणटा तुका, आमी पासपोर्ट जे म्हणटा इंडियन पासपोर्ट, इट इज नॉट कन्सिडर्ड टू बी वॅलीड. एक वोटर आयिल्लो हांगा विथ द इंडियन पासपोर्ट, ही इज बीन सेंट बॅक सेईंग दॅट इट इज बीन रिन्यूड नॉट इन इंडिया, इट्स बीन रिन्यूड इन गल्फ. बट द पॉयंट इज देयर, इट शोज ही इज एन इंडियन नॅशनॅलिटी. The place of birth is India. Still, why is it not accepted? Why there is a harassment to people? म्हाका दिसता खंय ना खंय there is a problem happening with this SIR and the government must intervene. And this BLA 2s who are misusing their power and abusing the power should be a strict action should be taken. And we will definitely raise this to the higher ups. We will complain wherever it has to be complained, and we'll make sure that these people have been penalized or whatever action can be taken against them.